मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय. जेजू बरी खबर पोरगोटीत वेतालो, पिडीवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो. समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्यां सोवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो. मानवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडीवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो. तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो. राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडीवंत शिकप्यांची निगा घेतालो. थंय बारीक जोराचो एक पिडीवंत भुरगो आसलो. ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सोरशीं वचूंक सगळे भियेताले, पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो. मानवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया. The burning bush, the word of God rose from his heart to his lips. He ascended the pulpit before all. The holy man rode till his body could hold. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this. Devacha domratoluja, Tasza modlitwa moja. Devacha domratoluja, Tasza modlitwa moja. Sobie sporadco porwon, co dobra porozworto. Sobre sporacze mądry, sobie porosnąć wody. Dewacia domratoluja, Tasza modlitwa moja. Dewacia domratoluja, Tasza modlitwa moja. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता जॉरेन्सिया जेसिका बार्बोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिनिनो डिसुजा हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आंतोनेत फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. मॅथ्यू डायना अल्मेदा देवाक दिनवासता. भाशेन तांचेय पासत आमी आयचे मिसाचे भेटीन मागुया. आमचे चिकालीचे कुमदादी पासत आदली कमिटी तशेंच आतांची कमिटी आनी सगळे चिकाली कुमदादीचे जे मेंबर आसात तांचे पासत देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया.
आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, बाल्त डायस, दाबोली मायकल अफॉन्सो, आल्त दाबोली प्रियांका मिरांदा, पेंटा मानुएल वाज. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज निमाणो दीस नोवेनाचो पाद आग्नेलाच्या मानेवंत पाद आग्नेल याचे भुक्तीन आमकां उदीक आनी उदीक देवाची देणी फावो जावं आनी ताका बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूं म्हूण आयचे दिसा खतखत्यान ते पिलाचे हांगासर एकठांय जाता आसतना सगळ्या पिडेवंतां खातीर मागतल्यात. आमी खेरीत भाशेन जायतीं पिडेवंत आसात तांचोय उगडास करुया आनी तांच्या मागण्यांत आमी एकवट दाखोवन आमी तांचे खातीर मागुया. खेरीत भाशेन जीं कोण आपल्या घरांनी कोश्टवतात, पिडेंत आसात, कोश्टवतात, मोनाची पिडा, जायते जाणांक कुडीची पिडा आसा, पूण जायते जाणांक मोनाची पिडा आसा, जायते जाणांक आनीक दुसरी पिडा आसा. हे सगळे पिडेंतले ह्या मानेवंत पाद आग्नेला उद्देशी देवान निवारूंक आनी बेगीन ताका आल्ताराचो मान मेळूं म्हूण भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका भितर काडूं म्हूण आमी खतखत्यान आमची आर्गां देवाक उबारुया. तशेंच आयचे दिसा म्हजें गोर जावन आसा देवाचें गोर. ह्या देवाच्या गोराक तुमी भोश्टाय नाकात अशें जेजू आमकां आज किरीत भाशेन आपल्या शिसांक तो शिकोवन दिता आनी शिडकायता. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी पवित्रपणान जियो म्हूण आमकांय कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावो भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. पसत भागून सुदान सांकवार मरी सगळ्या दोदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जिवावान स्वर्गांतान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी पृथ्वीचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उगटो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवडो घेतलो आनी केलो. तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव लागलो, पूण तो गिळ्ळे उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें,
आनी एक पावटी तुवें जायते पोरसां देसां भासां आनी पातशाया विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. परतून म्हणुया. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सोगली दोन ग्रेस्काय मेळ्ळ्या पोरी तुजे कायद्यांचे मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगरा पोरोस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलोली सुमूट. तोंडांत गोड गोड मोवा पोरोस ओदीक रुचीक तुजे उतराची गोडसाण म्हजे काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुजे आज्ञाक आशेवन आशेवन कोरचेता म्हजें अर्दें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. म्हजीं मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सुमी. sorves Porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागणेचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक बुडलोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. देवाचें घर तुमी चोरांची दोल केल्या. भाऊ भयणीनो, जेजू आज पयलेच फावटी आमकां शुभ वर्तमानान लोकांचेर तिडटा आनी तांकां मारूंक तो सैत्याचो तो किरीत भाशेन एक राजवाचो एक सैती करून तांकां मारूंक वेता तें आमी आयकता. कित्याक म्हजें घर जावन आसा मागण्याचें घर, म्हज्या बापाचें घर तें मागण्याचें घर. तुमी ती वेपाराचो धंद्याची वस्त केल्या आनी किरीत भाशेन तुमी त्या घराक मान दिनात हें पळोवन जेजू तिडलो. आमी जायते फावटी घडयेक देव मंदिरांत येता. देव मंदिरांत येता तेन्ना आमी देव मंदिरांत उदीक आनी उदीक तें पवित्रपण सांबाळचे बदलेक घडयेक आमी समजता इट्स अ प्लेस ऑफ सोशल इव्हेंट्स, इट्स अ प्लेस ऑफ मिटींग. अशें न्हय भाव भयणो. आमी येता देव मंदिरांत तेन्ना देवाचें घर तें मागणेचें घर आनी पवित्र जागो तो. म्हणटकूच गरज आमी पवित्रपण सांबाळूंक दिमी घालून आमी मागणें करूंक बसून आमचें प्रायवेट मागणें आमी थंयसर करूंक गरज. आमी जायते फावटी देव मंदिरांत मीस जाल्या उपरांत हेर सगळी समोरुमणी जाल्या उपरांत आमी उलयता. आमची मिटिंग्यो आमी जायते फावटी करता.
तशें आमी करचूंक आज जेसू म्हणटा म्हजें बापाचें घर एक मागण्याचें घर म्हणटच हें मागण्याचें वातावरण थंयसर आसूंक गरजेचें. दुसरी वस्त जेन्ना आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना सगळीं आमी बरोबर सांगातान देवाक वाकाणटा. आमी आमचीच एकल्याची दर एकल्याची मागणी जेन्ना करता तेन्ना आमी एकसूरपणान करता. पूण जेन्ना थंयसर समोरमणी जाता जावं ती मिसाची भेट जावं तें पवित्र बसोण तेन्ना आमी बरोबर ते समोरमणेंत वांटो घेता एक समुदाय कसो. हें आमी मनान धरूंक गरजेचें. जायते फावटी आमी सांगता तितलेच फावटी लोक आपल्याक जाय ते भाशेन देव मंदिरांत करता. जेन्ना मिसाची भेट चलता तेन्ना बरोबर एक समोरमणी कशी एक समुदाय कसो आमी ही समोरमणी करता. सुत्राय धरची. आमी जायते फावटी दुसऱ्याची शिकवण घेवन येता आनी सजमता तुवें करता म्हणटच हांगाय करूंक गरज, हें बरयलेलें आसा म्हणटच अशें करूंक गरज ना. बाबा भयणीनो, आमी आमची शिकवण घेवन वयची न्हय पूण पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता ताचेर आमी लक्ष दवरचें. ऑल ऑफ अस हॅव आवर प्रायवेट devotion, our private prayer life. It's good that we have our private prayer life. पूण तें मीस जाल्या उपरांत समोरमणी जाल्या उपरांत आमी आमचें प्रायवेट डिवोशन करूंक जाता, आमची मागणी करूंक जाता. पूण जेन्ना आमी एक समुदाय कसो समोरमणी करता समुदाय बरोबर उठपाचें बसपाचें दिमी घालपाचें हात जोडपाचें जबाब दिवपाचें गायन करपाचें हें सगळें बरोबर आमी करूंक गरज. आज आमकां करपा मागू एक समुदाय कसो आमी वावरूंक. लेट अस वर्क एज अ कम्युनिटी. लेट अस प्रे एज अ कम्युनिटी. लेट अस गिव थँक्स टू गॉड एज अ कम्युनिटी. जायते फावटी हें आमच्या मतीन वचना. आमी समजता आमी कितें चिंता तें सारकें. ऑफकोर्स माय प्रायवेट डिवोशन इज इम्पॉर्टंट, माय प्रायवेट प्रेयर लायफ इज इम्पॉर्टंट. पूण तें समुदायाचें मागणें जाल्या उपरांत कर. तुका कोणूच आडकोड हाडिना, तुका कोणूच भायर आयना. आमी जायते फावटी देवाक वाकाणटा तेन्ना सगलो एक समाज समुदाय कसो आमी देवाक वाकाणटा. थंयसर गरज मागण्याचें वातावरण करूंक. थंयसर गरज जेसून सांगल्या ती उतरां आमी पाडूंक. जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंय हांव तांचे मदें आसा. हेच बापाच्या घरान आमी देवाक वाकाणटा आसतना आमचें पवित्र घर खाशें घर आमच्या जिवितांत दर एकल्याक देवाचें मंदीर सांबाळूंक देवान दिलां तें पवित्रपणान जिवंक कृपा आनी बळ मागुया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी सारूया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचेरून या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखाली दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखाली दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी तुज्या रोगता. कुसाचेर तुजे बोली जेजू मनशा तारणा. कुसाचेर तुजे बोली जेजू मनशा तारणा. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता. त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयन वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयांचो तर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली. ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना अनुदान करता तुजी सेवा. तुमी तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनोशिवोन तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा. फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी प्रदीव नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता आनी राजूच चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसून जाता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12 देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता हालेलुया 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 एकटाचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एकच साऱ्यान आमच्या देवा कुशलकाये दिनवास कायदो देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजा